Have you taken out the tree and put away all the decorations? While it may seem late to still have Christmas decorations up, the church continues to celebrate the Christmas season until this Sunday. Hello, I'm Father James Kubicki, and in light of that fact, I'd like to share with you part of Pope Francis' Christmas greetings to the Roman Curia. He said, "Christmas is truly the feast of God's infinite mercy." Then he went on to quote St. Augustine, who said, "Could there have been any greater mercy shown to us unhappy people than that which led the Creator of the heavens to come down among us and the Creator of the earth to take on our mortal body? That same mercy led the Lord of the world to assume the nature of a servant." Then Pope Francis went on to say that mercy is not a superficial feeling, but a decision that leads to action. He said, "Mercy is no fleeting sentiment, but rather the synthesis of the joyful good news, a choice and decision on the part of all who desire to put on the heart of Jesus and to be serious followers of the Lord, who has asked us to be merciful, even as your heavenly Father is merciful." The last part of that quote comes from the Sermon on the Mount, words of Jesus that we find in both Matthew and Luke's Gospels. God showed great, even infinite mercy in becoming one of us, sharing our human life with its joys and sorrows, pains, and even death. And now we, if we are truly His followers, must do the same, show mercy by sharing the joys and sorrows of others. And we can do that very simply by praying for those we meet or hear about today who are in need. घेऊन तुझे वजाचो तेर्स आमी करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणाराक, आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं बोलांकवार मारयेताय जल्मलो, पोंच पिलादा काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती देवाची माई, अंबाबिया ती विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळा. आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती देवाची माई, अंबाबिया ती विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळा. आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मध्ये देवाची माई, अंबाबिया ती विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आद्यान तसो सर्वता. आमेन. पयलो गूट. सांज जुजे वाजा, तूं बाणावले, देव बिरादीच्या गोराब्यान जल्मलोय, आमचेय गोराबे बापाच्या मोगान बोर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टोय गिराय जायज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोश, आनी आमकां तेणें पडूं नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सांज जुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजळायताय, आमच्या पासोर माग सायबा जेजूच्या सिसा. सांज जुजे वाजा, तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजळायताय,
आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुसे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळ आयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुसे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळ आयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुसे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळ आयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुसे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळ आयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुसे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळ आयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुसे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळ आयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुसे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळ आयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुसे वाजा तू सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळ आयताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन. दुसरो गुट सान जुसे वाजा भावार्थाक लागून पिडापीड सोंसलेल्या भाव भयणीच्या आदाराक तूं गेलोय आमची काळजां खोंतीन आनी दुखीन आसलोल्या थंय उगोड आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुवें कशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. तिसरो गुट सान जुजे वाजा जेजूची बरी खबर पयसुल्या लोकांक तुवें दिली जेजूचें राज वाडोवंक आमकांय तुजी उर्बा दी आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यां बोशितां तशी आमची पातकां बुगोश आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा सान जुजे वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोळायताय आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन. चवथो गुट सान जुसे वाजा पिडेक सांपडलोल्यांक तुवें कुडी ओतम्याचो इलाज दिलोय आयजूय तुजी मोजत मागतल्या पिडेवंतांक बरी कर आमच्या बापा सर्गीच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक
त्यो कशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावन आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा मोयमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पांचवो गूट सांत जुसे वाजा बागीवोनपणान जिवन कॅन्डीक तुवें ह्या संवसाराक दोळे धांपले आमकांय शेगुणी जिवीत जिवंक एक बागीवंत मरण फावो कर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यां बोशयता तशी आमची पातकां बुगोश आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा सांत जुसे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परसोळायताय आमचे पासोल माग सायबा जेजूच्या आशिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सवता आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यां बोशयता तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां ताणा पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत येयसू. भयंती देवाची माई बाबया ती विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आद्यान तसो सवता आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार आयज दुसरो दीस नोवेनाचो सांत जुजे वाजाचे मजतीन आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया.
आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. सोपून गेल्ल्या लुईस दे फोन्सेका ई कॉस्टा आनी दुसरे इंतेसांव सोपून गेल्ल्या जुआंव वाज हाची पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात क्लारा लोबो, आग्नेलो पेरेरा, वियोला मोंतेरो आनी नील आल्मेदा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी ह्या दिसांनी जें कितें आमच्या गोंयांत घडटा त्या पासत मागुया. आमच्या सरकाराचें मन बदल मेलावलींच्या लोकांक खेरीत भाशेन आदार दी म्हूण मागुया. आनी हेर सगळें जें कितें चुकीचें घडलेलें आसा आमच्या गोंयांत तें बदलूंक आनी बरें आसा तें करूंक आमकां सगल्यांक आमच्या सरकाराक तशेंच परजेक आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, देव आमकां ग्रेस्तायेन बोलतला. ताणें आमकां वेळ दिला. ह्या वेळा बरोबर उपकारता घालूंक आमकां भलायकी फावो केल्या. आमचें जिवीत सुफळ जावंक तें शेगुणांनी नेटयलां. आमच्या संवसाराच्या पयणाक गरज तें आनी हें सगळें बरेंपण आमच्या जिवितांत ओतयलां तें घेवन आमी सदांकाल खुशा मनान गरीब जालां देवाक जाय. हाचेर नियाळूंक आमी अशें आमचें जिवीत मानून हाडूंक आयच्या नवेनाचो विशय खुशे मनान गरीब जावन तुमी म्हजे गोवाय जायात आमकां आदार दिता. आमी ह्या संवसारान येताना कांयच घेवन येवंक ना आनी वेताय कांयच घेवन वेची ना. पूण आमी हें इतलें सगळें ग्रेस्ताय पुंजावन दवरतां तें कोणाक आनीक कित्या पासत. ही ग्रेस्ताय जायते फावटी स्वर्गार वचूंक आडकोळ जाता. पूण जो आपणा लागीं बरेंपण आसा तें दुसऱ्यांक वांडटा आनी खोशे मनान गरीब जावन जियेता ताका जेजू गोवायक दिवंक सोंपें जाता. असलें जिवीत जियोंक आमकां ह्या मिसान आदार मागुया. तशेंच हो दुसऱ्या नोवेनाचो दीस दयसाच्या गवलीक सांचविलाया पास्टोरल सेक्रेटरिएट आनी दोतोनीच्या वावर खातीर भेटयल्ल्या तांकां तांचो वावर फलादीक जावंक आनी थंय वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसान बापा लागीं मागुया. खुशे मनान गरीब जावन जेजूचे गोवाय जायात. भाव भयणीनो, आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां मेळ्ळले सयेक बडे जायते फावटी विबाडल्यात. भोव करून आमचे आशे वरवीं वो गिरेस्काये फाटल्यान वचून वो गरिबांक आमी फावो तो आदार दिना जावन असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरेक सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, तुज्या पुता वरवीं सगल्या पोरजांक तुजो सासणीक पोरजोळ तुवें फांकयलोय. ह्या आमच्या सोडवणदाराचो
पूर्ण प्रकाश आमी वळखोसो कर आनी ही आमची वळख वाडोन चडोन सासणाच्या वैभवाक आमकां पावय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. भागवून जुवामाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत, जेजू देवाचो पूत म्हूण सोतमानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हळ्यार सोत. हाका 3 गोवायची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत, आनी ह्या तेगायची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी ओदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावार दवरता ताचे सोवे ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावार तेविना तो ताका फटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी, देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां, आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा. ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां. ज्या मनशा सोवें पूत ना त्या मनशा सोवें जिवीतूय ना. तुमचें सोवें सासनीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. परतून म्हणया, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंटाचे आडंबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यांत. जबाब, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुटसुडीत ताचो सोबत परगट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब, सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. उद्गार. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू खंयच्याय एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पडेना फुडें धरणीर
ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हळें, ओय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितोळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितोळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फर्मायलां तें दान भेटय. पूण ताची खबर ओदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें ताणें तुका प्रोत्साहन. खुशे मनान गरीब जावन जेजूचे गोवाय जायात. भाव भयणीनो, जुजे वाजाच्या जिवितान आमी जरी तर नदर मारली जाल्यार ल्हान आसतना तावन गरिबांचो मोग ताका खूब. आनी पासत तो ल्हान आसतना जावं तो सांकवाळे आपल्या घरांत आसतना वो बाणावले आसतना तो घरांत आसा म्हूण कळत जाल्यार जेवणाच्या वेळार खंय ताच्या घरा भायर गरिबांची लायन लागताली. कित्याक ते गरीब जाणा आसले की जुजे वाज जेन्ना आसा घरा तेन्ना तो आपलें जेवण पासून ह्या गरिबांक दितालो. आनी जेन्ना वाडलो, यादनीक जालो आनीक जेजूक परगटूंक गांवां गांवांनी गेलो तेन्नाय ही गरीबसाण ताणें आपणाचेर घेतल्या. आनी भोव करून एक यादनीक जावनूय तो वेगवेगळीं रुपां घेतालो. कित्याक जेजूक परगटूंक फावो त्यो सवलती नासल्यो. भोव करून जेन्ना तो सेलावान गेलो, श्रीलंकेन गेलो, तेन्ना थंयसर कातोलीक धर्म परगटूंक जायना आसलो, बंद केल्लो. आनी असल्या वेळार हे जे शिंपडलेले लोक कातोलीक धर्माचे तांकां सोदूंक वचूंक ताणें वेगवेगळीं रुपां घेतलीं. आनी हीं रुपां बेश्टीं सादीं, गरिबांचीं, वावराड्यांचीं, नुस्तेकारांचीं, पोदेराचीं. म्हणटूच हीं रुपां घेतलीं तेन्ना फकत एक्टींग कशें न्हय, पूण तांचेच भाशेन जियेलो. आनी हें जें रूप ताणें घेतलेलें एक एक वेगवेगळ्या गरीब लोकांचें, ते भाशेन तो आपलें जिवीत जियेलो. आनी अशे तरेन जेजूचो गोवाय ह्या लोकांक जालो. अशें जायते जाणांक जे भिवोन धर्म सोडून गेल्ले वो धर्म जियेनासले तांकां जेजूशी परतून हाडले. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या दुसऱ्या दिसाक आसा नोवेनाच्या, आमचे मुखार आव्हानां जायतीं आसात. जेजूक परगटूंक आमकां आव्हान आसा. जेजू जो आमकां परगटलेलो आसा तो आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां आव्हान आसा. आयच्या देवाच्या उतरान आमकां खुशे मनान कशे भाशेन आमी गरीब जावंक येता तें आमकां मेळटा. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आत्मो, उदक आनी रगत हे ते गोवाय. आनी आमी ही गोवायकी आमच्या जिवितांत जावंक दिवंक आमी खुशे मनान गरीब जावंक जाय. जाल्यार गरीबसाण जायते तरेची आसा. गरीबसाण म्हणपाक जाता आर्थीक गरीबसाण. आमी दुडवांनी वो कुडीचे बाबतीन गरीब, आमकां कडेन जेवपाक खावपाक ना, वो आमचे लागीं जाय ते दुडू ना, ही आर्थीक गरीबसाण. दुसरे तरेचे गरीब आसा ते मनाचे गरीब. कितलेंय सांग तांकां समजना, तांच्या मनान वचोच ना कितलेंय घालीत जाल्यार. आनी समजतूय बीन जाल्यार जायते फावटी समजलां तें उरफाटें करतात. मनाचे गरीब ते, तांच्या मनान आटापून येना. वो गरीब आसत भावनाचे, तांची भावना वो काळजाचे गरीब आमच्यान म्हणूंक जाता. समजून घेतलां खरें पूण तें जिवितांत घालूंक जायना, अवघड जाता. संबंद जायते तुटलेले आसात. कोणें म्हाका दुखयलां, कोणें म्हाका हें म्हणलां तें म्हणलां तें घेवनूच बसून आसात. आनी तातूंतूच घेवन बसून
जायते पावटी कुडीचीं दुयेंसां पासून जाल्लीं आसात. कित्याक भावनां फिलिंग्स जीं आसात तीं सारकीं ना. काळजाचे गरीब, भावनाचे गरीब. आनी चवथे सुवातेर आसात आत्मीक गरीब. देवा लागीं मागण्याचो संपर्क जो आसा तो तांचो तुटलेलो आसा. तांच्यान मागणें करूंक जायना. जायते पावटी आमी म्हणटा म्हज्यान मागणेंच करूंक जायना. आत्मीक गरीबसाण आमचे भितर चल्ल्या. कित्याक साक्रामेंतांनी वांटो घेवन आमची आत्मीक गिरेस्तकाय जी वाडोवंक जाय आसली ती आमकां चुकलेली आसा. देवाचें उतर वाचून मागण्यान वांटो घेवन आमी आमची आत्मीक गिरेस्तकाय वाडोवंक जाय ती आमकां चुकलेली आसा. तर असल्या संदर्भान आमी पळयता हो एक गरीब आयच्या शुभ वर्तमानान ताका कोड फुटलेलें, कुडीचो गरीब जालो, दुयेंस जालें. आनी असल्या वेळार आनी कांयच उपाय ताका नासलो, पूण जेजू लागीं आयलो आनी खालतिकायेचें हातयार घेवन तो बरो जालो. सायबा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. भाव भयणीनो, हें मागणें जेन्ना ताणें जेजू मुखार दवरलें, जेजूचो जबाब काय बरो. ओय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. आयज आमचेय मदलीं जायतीं जाणां हे भाशेन आसात, असले मागणें जेजू मुखार दवरतात. सायबा, हांव दुखवलां, सायबा हांव कश्टवतां, म्हाका दुयेंस जालां, वो हांव गरीब जालां, वो म्हाका समजना, वो म्हज्यान भोगसूंक जायना. तुका खुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. कितें जबाब मेळटलो काय आमकां? जरी तर आमकां होच जबाब मेळ्ळो जाल्यार आमी सुभागी. आमकां जर जेजून म्हणलें, वय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी पळयलां हो जबाब आमकां मेळ्ळो नासो दिसता. आमकां घडये जबाब मेळटा, राव मातसो, आजुनूय वेळ आसा. उगडे आमकां जबाब मेळटा, आनीक मातसो इल्लोसो सोंस, कोश्टांची गरज आसा, तुजे कोश्ट भेटय. उगडे आमकां जबाब मेळटा, देवाक आयकोंकूच येना, देवाक परवाच ना. जायते फावटी आमी शिंगटाव हे भाशेन. जाल्यार खुशी मनान गरीब जावप म्हणल्यार हो दुसरो भाग जो ताच्या मागण्याचो आसा. तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आमच्या मागण्यान हो भाग आसूंक गरज. तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. कित्याक आमी जाणाव, आमकां खात्री आसा, देवाक जाय तेन्ना जाय ते भाशेन आमकां बरी करूंक जाता व दुयेंसूय दिवंक जाता. जाल्यार देवाचे कुशीक जरी तर आमी आयतीं आसाव, राजी आसाव, आनी आमच्यान जरी तर खरेंच म्हणूंक जाता, सायबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता, तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता, जाल्यार हेंच आमच्यान म्हणूंक जाता खुशी मनान गरीब. आनी हो मनीस ही गोवायकी दिता तेन्ना जेजून ताका हात लायलो, वय म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. हीच खुशी आमचेय सवें जावंक आमी बागेवन जुजे वाजाचे मजतीन मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात, मागतात देवा लागीं बरीं कर म्हूण. थोड्यांक वेगवेगळे तरेच्यो आडकोडी आसा, आदार करपी कोण ना. थोड्या लागीं दुडू ना हॉस्पिटलान वचून हो इलाज घेवंक. थोड्या लागीं सपोर्ट ना बाराबर, थोड्या बाराबर घरचीं ना, थोड्यांक घरचींच ना. जाल्यार असल्या वेळार जुजे वाजाचे मजतीन मागुया. थोडे पावटी आमकां दुयेंसां जाल्लीं आसा, तांकां इलाजूच ना अशें दिसता, बरींच जायना, डायग्नोसिसूच जायना. हें सगळें आसतना जुजे वाजाक आयज आमी आमच्या मुखार दवरुया. खुशी मनान गरीब जावया आनी जेजूचे गोवाय जावंक हीच जेजूची खुशी, देवाची खुशी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान मानून घेवया. आमची थोडीशी मागणी उबी रावन देवा मुखार दवरुया. खुशे मनान जीं कोण गरीब खरेंच भागी, सर्गीचें राज खरेंच तांचें, खरेंच तांचें. आमचे धर्मीक वडील तशेंच देशाचे फुडारी आपले सोदरे वयले देंवन गरिबां सवें मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान ल्हान दुबळ्यांचे सेवक जावंक, मोगाचे गोवाय ते जावंक आमी मागता. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. म्हजे पासत अपमान, बोगलांट, कोश्ट, दुमाळो भोगूंक पावशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. हो दुसरो नोवेनाचो दीस गवळीक सचिवालयाच्या आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. तुंय वावुरतल्यांचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण आनी हो वावर
फुडें वतना तांकां जायत्यो आडकोळ्यो मेळटात, तांचे मोदे पासून तांणी जेजूक गोवाय दिवंक आमी मागताव. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. काळजान जी कोण नितळ निर्मळ खरेंच बागी, देवाक पळोवंक खरेंच पावतात, खरेंच पावतात. दर एक क्रिस्ती भावार्थ्यान जें कितें आपणा लागीं आसा तें आपणाचेंच न्हय, पूण देवाचें म्हूण वळखून घेवन दुसऱ्या आनी ओदीक करून गोरिबां आनी गरजेवंतां पासत तें वापरून गोवाय जावंक आमी मागताव. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सगल्यांक जी कोण शांती कोत्तात खरेंच बागी, देवा भुरगीं खरेंच म्हणची, खरेंच म्हणची. राया, पेन्ने आनी सांगे वाराड्यांतल्या फिरगोजकाच्या गवळ्यांनी आनी फिरगोजकारांक गोवायकाचें जिवीत जियेतना बरी भलायकी आनी मेल्ल्यान तांकां सोर्गीचें सूख फावो जावंक आमी मागताव. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आतां जी कोण रुदोन कोत्तात खरेंच बागी, तांकां बुजवण खरेंच मेळटा, खरेंच मेळटा. कोविड-19 एपिडेन आमचेर सगल्यांचेर जायते वायट आनी गंभीर परिणाम हाडला. देवान आपले काकुतीन ही पेस्त पिडा आमचे वेली बेगीनूच पयस करूंक आनी आमच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून आमकां बुजवण मेळची म्हूण आमी मागताव. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी बागेवन तुजे वाजाचे मजतीन दोयेन आयकून घे आनी तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुजी पोरजा भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें.
अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. मूज सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. मूज सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. आमी हो उंडो खाता आनी एकासी प्रेम पियेता. कितलीच पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. खुशे मनान गरीब ती सुभागी आनी खुशे मनान गरीब जावन आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आपयल्यात. बापाचीच खुशी आमच्या जिवितांत जावंक बाराबर सगलीं जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतन राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांत सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्यांत म्हणजे तुमचे म्हाका पावना तुमच्या चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे मोगाळा जेसू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत हांव मानतां. सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां आनी आखीच आनी आखीच तुका एकवटां. तुका एकवटां. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं केदींच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळच्याक देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक ह्याच देण्यान आमकां आयती करून
कोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. नवेनाची मागणी. देवा, तुज्या यादनिका बागेवन तुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या सिमा पर्यान परजळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटून आमकां उत्तम जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजान आनी असोक्तायेन पुण्यवन जिवीत जोडूंक आनी ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडूंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां जावंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. सांजचे वाजाचे मजतीन सगळ्या पिडेस्तां खातीर खरीत भाशेन हें मागणें करुया. जीं कोण पिडेस्त आसात आनी तुमकां तांचो उगडास आसा, ह्या वेळार तांकां तुमच्या मनान हाडात. सर्गीच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेले थंय तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुजे सेवका बागेवन तुजे वाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सोवार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तर ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडय. आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुजे मागणें देवा मुखार दवर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Zeva